एक कितें जालें जाणा तो क्वेश्चन पेपर आसा ताका अटॅच केली आन्सर की आणि इट वॉज प्रिंटेड. एका स्कुलांत ती बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द एक्झामिनेशन दॅट वॉज ब्रॉट टू अवर नोटीस. सुपरवायझरान मागीर ती आन्सर की सायडीक काडली आणि देन क्वेश्चन पेपरूच त्या भुरग्यांकडे गेले ते. सो दिस इज हॅपन इन वन स्कूल, पण बाकीचे कडेन काय तशें जावंक ना. एक्चुअली आमचें कशें आसता की जी आन्सर की आसता पळय इट शूड कम इन अ सील्ड एनवलप डिफरंटली आणि क्वेश्चन पेपर शूड बी इन अ सील्ड एनवलप. सो हें येता आसतना दोन्ही क्वेश्चन पेपर आणि आन्सर की वांगडा जाय. आणि आन्सर की सुद्धा आम्ही कशें करता, आज जर पेपर जालो जाल्यार दुसरे दीस ती स्क्रुटनी कमिटी बसता आणि स्क्रुटनी कमिटी सगळी ताजी जे क्वेश्चन्स आसात ताजी आन्सर ही बरोबर आसात काय ना ते स्वतः ती आन्सर की तयार करतात आणि ती आमी दुसरे दीस मागीर अपलोड करतात. जशें कालच्या पेपराची आन्सर की आज अपलोड जाले. सो आयच्या पेपराची आन्सर की फाल्यां परत जनरेट जातली. सो हातूंत ती एक टेंटेटिव्ह तांच्यांनी दिवप आसता आणि ती बाय मिस्टेक ताणें ताका ते अटॅच केली. ताजें तें एक्सप्लेनेशन येतलें त्या कन्सर्न टिचराचें. पण अदरवायज भुरग्यांक ती आन्सर की आनी क्वेश्चन पेपर वांगडाच मेळ्ळे अशे कांय प्रकार कांय निदर्शनांत आमकां येवंक ना. खंयचे स्कूल हे आनी दिस इज इन बिचोली वन ऑफ द स्कूल खंयचे तरी एक आसा. एक स्कुलांतल्यान नोटीस जालां. कितले स्टुडंट 10 भुरगे आशिल्ले थंय ते. दिस इज ओन्ली 10 स्टुडंट्स आसले. खंयचो सब्जेक्ट तो उर्दू लँग्वेज R3 तो लँग्वेज. आता आन्सर की जी आसा न्ही क्वेश्चन पेपर जेन्ना सेंटरार वता आसतना क्वेश्चन पेपरच वचोवंक जाय आणि आन्सर की आसा ती ऑल टुगेदर डिफरंट. आमी आन्सर की पळयत ना. आमचे सेक्शन जे आसा न्ही सेक्रेटरी कडेन सेक्रेटरी आन्सर की केन्ना पळयत ना. आन्सर की सेपरेटच आसता. सो क्वेश्चन तो ही इज डिलिंग ओन्ली विथ द क्वेश्चन पेपर आणि मागीर पेपर जाल्या उपरांत तो आन्सर की भायर काडटा. सो त्या एनवलपांत बरयलां तेचे क्वेश्चन पेपर म्हणून. सो क्वेश्चन पेपर म्हणून तसो केलो तो. सो वी डोंट से म्हणजे आमकां हें म्हणना ब्लेम करिना हांव तशें म्हणजे मिस्टेक म्हणजे ओव्हरसायटीन ती ताका अटॅच जाली. बट इट वॉज रिमूव्ड मच बिफोर द शेड्यूल टायम. मागीर हेजे कितें एक्शन एक्शन जातली त्या टिचरा कडल्यान एक्सप्लेनेशन येतलें.